श्री लक्ष्मीनारायण कला आणि सांस्कृतिक माऊली वारकरी मंडळान आयतारा न्हावेली ते पंढरपूर पदयात्रेक सुरवात केली। वारी साखळेन दाखल जाताच मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी हातान विणा चिपळ घेवन वारीन भाग घेतलो। पंढरपुरान आषाढी एकादशी निमतान चलत वचप म्हळ्यार एक व्हड दैवी कार्य आसा। दर एका वारकऱ्यां मदीं विठ्ठल दिसता अशें ह्या वारीचें व्हडपण आसा। राज्य सरकारान ह्या वर्सा सावन वारीक आर्थीक मजत दिल्या। फुडल्या वर्सा सावन गोंयच्यान पंढरपूर वचपी वारकऱ्यांक खासा गोवा विठ्ठल भवन बांदतले म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जय जय राम कृष्ण हरी, जय राम कृष्ण हरी, जय 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 जय राम कृष्ण हरी। आमची वारी आज पंढरपूर वचपा खातीर भायर सरता। हांव सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा दिता। दर वर्सा आमच्या नावेली गावातले सगळे ग्रामस्थ, सगळे युवक, पुराय परिसरातल्या सगळ्या विठ्ठल भक्तांक ह्या वारीक घेवन वचपा खातीर खूप व्हडली तयारी करता आणि त्या निमित्तान तुमकां सगळ्या जाणांक वारीक व्हरूनय हाडटा। त्या खातीर हांव तांचेंय बी खूप खूप अभिनंदन करता, कारण इनिशिएटीव घेवन व्हरप ही खूप व्हड गजाल आसा। गोंय सरकारच्या वतीन वारीक आमी अंदू आर्थीक मदत करपाची योजना ही जाहीर केली आणि त्या निमित्तान सगळ्या जाणांक आर्थीक मदत, जे जे लोक वारीक वता त्या सगळ्या जाणांक आर्थीक मदतूय जातली। आमी विचार करता की आमचो संकल्प आसा फुडल्या वर्साच्यान जे जे लोक वारीक वता तेंच्या पंढरपुरांत थंय रावपाची सोय जी आसा पळय न्ही, हे गोवा पंढरपूर भवन फुडल्या वर्सा पर्यंत बांदून संकल्प पुराय करपाचो। तुमी गेल्या उपरांत तुमकां आनीक वेगळो जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सगळ्या जाणांक अशाच पद्धतीची सोय थंयसर जावची हाच्या खातीर आमच्या गोंय सरकारचो प्रयत्न आसा। हांव चड न उलयता, कंटिन्युअसली 12-13 दीस पायी चालत वचपी वारीक आमी जाका म्हणटा की कदाचित लोकांक थंयसर पंढरपुराक विठ्ठलाची मुर्ती दिसता, पण विठ्ठलाच्या मुर्तीत विठ्ठल जर कोणाक दिसता आसत तर तो पायी वचपी सगळ्या आमच्या वारकऱ्यांक दिसता। हे म्हणटा आसतना म्हाका खूब बरें दिसता। हांव इतकेंच सांगता आणि तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा ह्या वारीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि हांव देवा लागीं मागता की हे वारीचें पुण्य तुमकांय सगळ्या जाणांक मेळूं आणि ताच्या बरोबर थोडेशें आमकांय मेळूं हे देवा लागीं मागता।